मोगाळ भुरग्यानो, ही 6वी क्लास मागण्याद्वारे आम्ही आरांभ करूया. आम्ही बसल्या कडेन मागण्याक साहस जाल्ली बसका आम्ही आपणावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू, आयचो हो नवो दीस, ही नवी घडी बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्याय. ह्या दिसांनी इस्कॉलाकाचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सर देण्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत मसोर म्हणलें पाताक आमी पयस करून बरी जिणी जियोंक आमकां तुजो आदार लाभय. मोरये आमचे माये आनी सोमेस्त संता भक्तानो, तुमचो आदार, तुमची विनवणी निरंतरी आमकां लाभयात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वतां आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, तर परत तुमकां ह्या 6व्या क्लासीक आनी 6व्या पाठाक तुमकां हांव बरो येवकार मागतां, बरो स्वागत म्हणटा. आनी खंडीत जावन ह्या दिसांनी तुमी इस्कॉलाक वचोन आसात, हें एक भाग तुमकां फावो जालां आसता. तुमकां सर हांव बरें मागतां. आनी प्रत्येक जावन आज 6व्या पाठाक आमी येता आसतना तुमकां थंयसर नोट्स, टेक्स्ट बूक आनी एक बरोवंक एक पेन दवरा म्हणूनय तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आज आमी 6व्या पाठा विशयांत आमी अध्ययन करता. कायन संवसाराचो पयलो कुनिगार. ह्या पाठाचो संदेश आमी पळयलो तर मसोर आपायाचो. इंग्लिशान मसराक आमी जेलसी म्हणटा. जेलसी इज डेंजरस. कित्या खातीर आपायाचो, कितें पुरा जाता, मसोर कित्याक आसूंक नजो, ह्या पाठाचेर आमी आज अध्ययन करतले. उद्देश, आमी सर्व देवाचीं भुरगीं, आमी सर्व एकामेका भाव भयणी म्हणलें हो पाठ आमकां शिकयता. आतां क्रिस्तांव जिणयेचो अनुभव आमी थंयसर वाचलो तर थंयसर 3 गणितां उल्लेख केल्या. मसरा वरवीं कितें जाता, कित्याक मसोर आपायाचो, कित्याक मसोर आमचे थंय आसूंक नजो म्हणून. आतां थंयसर दिल्लें पयिल्लें गणीत सिम्सनाचें आनी जेसनाचें. दोगांयकी आयस्क्रीम पार्लरां आसलीं. सिम्सनाच्या आयस्क्रीम पार्लराक लोक सडीत येतालो. बरो यार वा बरें बिझनेस ताका थंयसर जातालें. जेसनाक कितेंच बिझनेस जायनातलें. कोणी ताच्या आयस्क्रीम पार्लराक येनातलीं. देखून जेसन कालें करता, सिम्सनाचेर ताका मसोर पडटा आनी सिम्सनाक तो लगट काडटा. मसरा वरवीं एक खुनी तो थंयसर करता. मसरा वरवीं महापाताक तो थंयसर करता. दुसरें गणीत आमी पळयलें तर सिस्टर रानी मारिया. आमकां हर एकल्यांक तिची वळख आसा. इंदोरांत ती आसली, पूण गांवांत ती केरळाची. ती कितें करताली? ती दुबळ्या धाकट्यांच्या हक्कां खातीर झुजताली. दुबळ्या धाकट्यांक कितें न्याय करून दिसय ती करून दिताली. आनी हें सगळें पळयत आसतना थंयसर आसलेल्या ग्रेस्त रायांक वा हांवें सांगीत ग्रेस्त धनियांक थंयसर राग येता. ते दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां मस्तून आसले, देखून ते कालें करतात. एक दीस ती बस्सार पैन करून वेता आसतना तिणें गेल्लें बस्स ते रावयतात आनी बस्सार तिका वण घालतात आनी तिका जिवेशी मारतात. तिचेर तांणी मसोर केलो आनी मसराद्वारे एक पाताक तांणी थंयसर केलें. एका सिस्टराची खुनी तांणी थंयसर केली. आनी तिसरें गणीत महात्मा गांधीजीच्या विशयांत थंयसर दिलां. महात्मा गांधीजीची आमकां वळख आसा. आमच्या भारत देशांत हर एकल्यांनी माया मोगान जिये जाय म्हणून ताची आशा आसली. जाल्यार जायत्यांक हें सोंसूंक तांकां ना, देखून ताची मसराद्वारे खुनी करतात. मसराद्वारे जाल्लीं 3 गणितां येदोळसो क्रिस्तांव जिणयेचो अनुभव तातूंत आमी अध्ययन केलें. आतां देवाच्या उतराचेर थंयसर थोडो नियाळ आमी केलो तर आदाम येवेक 2 जण पूत, एकलो कायन आनी एकलो आबेल. कायन मालगडो व्हडलो आनी आबेल धाकटो.
कायन एक शेतकार जावन आसलो. शेतांत तो थंयसर वावर करतालो. आबेल एक गोवळी म्हणटा आसतना आमकां कळीत आसा बोकऱ्यांक सोरोवचे मनीस. आमी खंयसर तेणे गुलबर्गा बिदर आनी गेल्या तर थंयसर आमकां गोवळी पळोवंक मेळटात. साबार बोकऱ्यांक ते चलयतात आनी अशेंच आबेली आपलो वावर एक गोवळी जावन बोकऱ्यांक सोरोवचो वावर तो करनासलो. आतां दोगी देवाक कानीक भेटयतात. कायनी भेटयता, आबेली भेटयता. कोणाची कानीक देवाक मानवता? आबेलाची कानीक देवाक मानवता. कायनाची कानीक देवाक मानवना. कित्याक म्हळ्यार कायना थंय तें नितळ मन तें नातल्लें. आबेला थंय नितळ मन तें आसलें. आनी आमकां कळीत आसा नितळ मनाची कानीक मात्र देव मानवता. आतां आबेलाची कानीक देवाक मानवाली, कायनाची कानीक देवाक मानवना. देखून कायनाक काळ जाता, कायनाक मोसोर जाता, कायनाक राग येता आनी कायन आबेलाक आपल्या धाकट्या भावाक सांगता आमी शेताक या. आनी शेताक ताका आपोवन व्हरता आनी शेतांत गेल्ल्या वेळार थंयसर उक्त्या जाग्यार तो खुनी करता. आनी एका निरापराधी मनशाच्या मरणाक थंयसर आबेलाच्या मरणाक तो थंयसर कारान जाता. कायन मोसरा द्वारे खुनीगार जाता. आतां आज आमी भुरगीं 8व्या क्लासीची. आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोसोर जाता गी. मोसोर आमचे थंय आसा गी. इज देर जेलसी विथ मी? मोसोर म्हणलें आसा गी. खंडीत जावन आमी मनशां सैबाची. मोसोर आमचे थंय हर एकल्यान थंय आसा. पूण तो कितल्या मापान आसा, कसो आसा, कसो हांवें तो निवारूंक जाय, कशें त्या मोसरांत पाटी येजय म्हणल्यार आमी थोडें नियाळ करया. ह्या पाठांत आमी शिकाचे मोसोर कितें आमचे थंय आसा तो मोसोर आमी पयस करया. त्या मोसरांत भायर येवंक आमी आमचें एक ल्हानशें प्रयत्न करया. जेजूचो आदार मागया आनी जेजू आमकां खंडीत जावन आदार दितलो. आतां थोडे दाखले हांवें भुरग्यांचे दिवचे जाल्यार भुरग्यांक चिंत्या तुमकांच 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांक केदाळा पुरा मोसोर जाता. जावंक पुरो थोडे दाखले हांव दितां. पयलो दाखलो हांवें दिवचो तर केदाळा म्हाका प्रायज मेळ्ळा जाय आसलें. तें प्रायज म्हाका मेळनासतना म्हज्या आनी एका सांगात्याक वा आनी एका पेल्याक मेळटा. तो व्हड म्हाका मोसोर जाता. जावंक पुरो म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा जाय आसलें, म्हाका थर्ड प्रायज मेळ्ळें. देखून म्हाका कालें जाता थर्ड प्रायज मेळ्ळिल्लो हांव फर्स्ट प्रायज मेळिल्ल्याचेर म्हाका मोसोर जाता. तो एक दाखलो. आनी एक दाखलो हांवें दिवचो तर आमकां भुरग्यांक जावंक पुरो आमच्या तावन थोडे अंक चडीत हेरांक मेळटा आसतना मोसोर जाता. जावंक पुरो तीं कश्ट काडून शिकतात, बरी मिनात काडटात, बरें क्लासींत आयकतात, बरें अध्ययन करतात. जावंक पुरो आमी तितल्या मापान शिकना, पूण आमकां तांचे तावन 1 मार्क वा 2 मार्क उणें मेळ्ळे. तांकां आमचे तावन 1 वा 2 मार्क चडीत मेळ्ळे. क्लासींत ती जावंक पुरो फर्स्ट आयली, सेकंड आयली, आमकां फर्स्ट सेकंड येवंक जावना. थोडे मार्क उणें मेळिल्लें आमकां कालें जाता तांचे वयर आमकां मोसोर जाता. आनी तांचे कडेन आमी उलयनासतना रावता, तांचे कडेन आमी रागार जाता. आमी विचारूंक जाय तांचे इतलें हांव शिकलां गी, तांचे इतली हांवें मिनात काडल्या गी, तांचे इतलें प्रयत्न हांवें केलां गी. आनी साबार फावटी तिसरें गणीत हांवें सांगचें जाल्यार साबार फावटी हांवें आयकल्लें आसा, थोड्या भुरग्यांनी सांगिल्लें आसा. हुशार आशिल्ल्या भुरग्यांचे नोट्स एग्जामा वेळार चोरी जातात. भुरगीं इस्कालांत त्या डेस्कांत बूक दवरूंक भियेतात. पेरंट्सांनी सांगिल्लें आसा. कित्या खातीर? हुशार भुरगे म्हणल्या खातीर ताचो नोट्स चोरी करचें. ताचो नोट्स चोरिल्ल्या द्वारे ते एग्जामान फेल जावं दी, ताका मार्क उणें येवं दीत वा म्हाका मार्क चडीत येवं दी म्हणलो इरादो आमचे थंय आसा. हांवें सांगलें भुरग्यां थंय कसो मोसोर आसयत. 3 रितींचे दाखले हांवें दिले. मोसोर कशो आसयत म्हणून. खंडीत जावन हेरा रितींनी आसयत, पूण 3 रितींनी गरजेचे 3 रितींनी हांवें मोसोर कसो आसा म्हणून हांवें सांगलें. आतां मोसोर आमी कसो उणें करचो? मोसोर म्हणल्यार ह्या पातकांतावन आमी भायर येवयेत गी. हें आमकां साध्य गी. खंडीत जावन साध्य. आमी कितें करी जाय? केदाळा एक व्यक्ती आमच्याकी चड बरें करता. जावंक पुरो शिकपांत, खेळांत वा हेर खंयच्याय रितींनी आमच्याकी चडीत बरें तो करता. ताका आमी उल्हासी जाय. वी हॅव टू एप्रिशिएट हिम.
केदाळ आमी ताका उल्हास दिता, ताकाय संतोष जाता, म्हाकाय संतोष जाता. मोसोर आमचे तावन पयस वेता आनी खंडीत जावन त्या व्यक्ती की म्हजे वयर मोग येता आनी आमचे थंय आसलो मोसोर पयस वेता. केदाळ एकलें बरें करून गायन करता वा एकलें बरें करून किर्तन म्हणटा, ताका आमी सांगया तुवें बरें किर्तन म्हळें. केदाळ एकलो बरें वासाप आसता, ताका आमी सांगया तुवें बरो वासाप तुवें वाचलें. केदाळ ताकाय संतोष जाता आनी आमकांय संतोष जाता आनी ह्या वरवीं मोसोर आमचे तावन पयस वेता. कित्याक आमी उल्हास दिसय? वाय वी हॅव टू एप्रिशिएट. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमी सगळीं एकामेका भाऊ भयणी. आमी एकामेका भाऊ भयणी म्हणटा आसतना भाऊ भयणी बरी आमी जियोंक आसा, मोसोर आमी करूंक ना. आनी केदाळा मोसोर आमी पयस करता तो वेळ आमी देवाचीं भुरगीं जाता. हांवें सांगलें एक एप्रिशिएट करचें वा उल्हासूंचें, बरें करचें, बरें मागचें. आनी दुसरें देवाचो आदार मागचो. केदाळ जावंक पुरो मोसोर म्हजे थंय आसा, जेजू लागीं आमी सांगया जेजू म्हजे थंय आसलो मोसोर उणें कर. जेजू हेरां थंय बरें देखची कृपा म्हाका लाभय. जेजू हेरां थंय बरें देखूंक म्हाका तुजो आदार दी, म्हाका तुजी ससाय दी, म्हाका तुजी मजत दी. आनी खंडीत जावन मागण्याद्वारे आमचो मोसोर आमी पयस करयेत. इतर रिती आसात, पूण हांवें 2 रिती मात्र हांगासर उल्लेख केलो. तर ह्या सगळ्या पाठांत आमी एक उडास दवरया, आमचे थंय मोसोर हर एकल्या थंय आसा, तें आमी पयलें ओपून घेवया आनी तो मोसोर जाता इतलो उणें करूंक एक बरें प्रयत्न आमी करया, देवाचो आदार आमी मागया. तर थंयसर आशिल्ल्या चटुवटिकेक आमी या. पयली चटुवटीक थंयसर आसा सर्व सवालांक जापी बरय. थंयसर आशिल्ल्या हर एका सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. दुसरें, मोसरा वरवीं जाल्लें आनी तुका कळीत आसचें एक गणीत पेपरार बरोवन टिचेरीक दाखय. तुमी 8व्या क्लासीचीं भुरगीं जावंक पुरो तुमच्या क्लासींत, तुमच्या समाजांत तुमी आसचे कडेन, तुमच्या घरांत वा तुमच्या परिसरांत, तुमच्या वाड्यांत खंयसर म्हणी मोसराद्वारे जाल्लें एक गणीत तुमकां कळीत आसा. जावंक पुरो एकलो व्यक्ती थंयसर मोरान पावलो, एक खुनी थंयसर जाली वा कितेंय एका रितीचें थंयसर जालें गणीत, खंयचें गणीत थंयसर घडोवंक नजो आसलें तें गणीत थंयसर जालें तुमकां कळीत आसा. जावंक पुरो त्या गणिताद्वारे ताणें आपलो हात वगडायलो, पांय वगडायलो वा कितेंय गणीत थंय बेजाराचें गणीत जालें मोसराद्वारे तुमकां भुरग्यांक कळीत आसा. तें एक गणीत सापार गणितान तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो, पूण एक गणीत तुमकां खंयचें बरें गणीत म्हूण बगता तें गणीत तुमी पेपरार बरोवचें आनी टिचेरीक दाखोवचें. तिसरें, मोसोर एक महापाताक. 7 महापातकां आसात, तातूंत मोसोर एक महापाताक. थंयसर तुमच्या टेक्स्ट बुकार आसात, थंयसर महापातकाची 7 मुळां वा 7 रितींची महापातकां दिल्यात. ती तुमी थंयसर चार्ट पेपर करून तुमच्या टिचेरीक दाखोवचें. आनी निमाणें आनी भोव गरजेचें 4थी चटुवटीक, तुजे थंय आसलो मोसोर उणें करूंक तूं कितें करताय? 10 वाक्यांनी बरय. जावंक पुरो म्हजे थंय जायतो मोसोर आसा, तो मोसोर हांवें कसो उणें करचो? 10 वाक्यांनी बरोवन टिचेरीक दाखोवचें. थोड्यो 2 रितींच्यो वाटो हांवें वडोलस सांगल्यात करता आसतना, देखून इतर 8 रितींनी कशें पुरा विविध रितींनी तुवें मोसोर उणें करयेत तें बरोवन टिचेरीक दाखोवचें. तर मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बऱ्या रितीन तुमी पाठ आयकल्ल्याक आनी तुमकां सर बरें हांव मागतां. देव बरें करूं.